दर म्हयन्याक उदकाची बिलां येनात म्हणून जामावलेचे लोक तिडकल्यात। 3-4 म्हयन्यांनी अचकीत बिलां आयली जाल्यार ती भरपाची कशी काय म्हणून लोकांचो प्रश्न। जामावलेकारांक फाटले वर्सभर जाले उदकाची बिलां सारकी येनात। म्हयन्याच्या म्हयन्या बिलां दिवपाची सोडून 3-4 म्हयन्यांनी बिलां येतात म्हूण जामावलेचे लोक तिडकल्यात। वांगडाच 3-4 म्हयन्याची बिलां येतकच ती भरपाक कुस्तार जाता। सर्वसामान्य मनीस ती भरपाक शकना म्हूण लोक तिडकल्यात। मिटर रिडर सुशागाद ऑफिसात बसून असतात म्हूण लोकांचो आरोप। फाटली कितली वर्सभर जाल्यार बिलां खूब येतात। म्हणजे ह्या PWDचो गोंधळाचो कारभार जावन आसा। कारण म्हयन्या बिल येना। गेले आमकां 2 म्हयने पयलीं 2.5 म्हयने पयलीं जें बिल येयलें तें जावन आसा 3,130 सुमार रुपया। आतां परतें बिल येयलां 700 रुपया। बरें, आमची भावाची घरां बंद आसा, थंय 552 रुपया बिल येयलां। आतां गव्हर्मेंट म्हणटा 16,000 फ्री म्हणटा बिलां, पयशे लिटर उदक फ्री जाल्यार जर म्हयन्याक जर हें बिल येलें जाल्यार फ्री मेळटा। पूण तरी जर म्हयन्याक 3-3 म्हयने जर एक कॅल्क्युलेट करून जर जाता जाल्यार ही बिलां हजारांनी पयशे वतात। अशें पळयलें जाल्यार आमच्या जामावलेच्याच एरियेची जवळ जवळ कितलीशींच लोकांची बिलां हजारांनी 500 ते हजारांनी येयलेलीं आसा। म्हणजे प्रत्येक घरान जर 1000 जर धरत जाल्यार एक 30,000 सुमार आमच्या जामावलेचेच बिल जाल्यात। आनी हेजी कारणीभूत हांगचे म्हणजे थंयचो लोकल जो आमकां बिल दिवपा येता तो जर आसा ताका आमी धरून ताका विचारलो जाल्यार ताणें सांगलें बाबा आपल्याक म्हणपाक लागलो BLOची ड्युटी घातल्या। आतां जे मिटर रिडर आसा तांकां गव्हर्मेंटान BLOची ड्युटी घातल्या म्हणून मागीर तांकां टायमार म्हयन्या येवपाक मेळना म्हणून आमी विचारपाक येयलें। हांगा पळयलें जाल्यार कितलेशेच मिटर रिडर आसा जे हांगा ऑफिसान सुशेगाद बसून आसा, जे केन्नाच फिल्डार भोंवना। अशें फिल्डार न भोंवपी हांकां जर ऑफिसान जर बसता जाल्यार तेंच्यांनी कित्याक मिटर रिडर म्हणून जॉयन जाले हें हांव तांकां विचारपाक येयलो की तुमी मिटर रिडर जॉयन जाता तांकां जाल्यार रिटायर जाय म्हणून तांकां प्रायवेट जाल्यार प्रायवेट काम करा म्हणून खंयचे तरी आमदार मिनिस्टराच्या साथीन येवप आनी सुशेगाद ऑफिसान बसप। तुमी खंयी तुमी जाय तर लागींची घाला पूण कामां तरी करा। तुमकां जर मिटर रिडर म्हणून जर घेतला जाल्यार मिटर रिडराचें काम करपाक जाय। 5 काय 6 जाणां आसा जी मिटर रिडर म्हणून लागला आनी ते सुशेगाद ऑफिसान बसून आसा। थोडेशेच जे भुरगे आसा ते काम करता। आमकां कितें आमकां इतलेंच आसा, आमी सादी मनीस, आमकां म्हयन्याक बील जावपाक जाय नाजाल्यार गव्हर्मेंटान ती स्कीम बंद करची 16,000 लिटर फ्री बेश्टेच लोकांक दाखोवपाक जाता। उदकाची बिलां 3-4 म्हयन्यांनी दिवपाक कारण म्हळ्यार कांय मिटर रिडरांक BLO ड्युटेक घाल्यात। ताका लागून ही अडचण निर्माण जाल्या। ह्यान फुडें दर म्हयन्याक बिलां दिवपाचे यत्न करतले अशें सांगेचो AE सुबोध शिरोडकरान सांगलें। आयकलां की सांग्यार फक्त जांबावले आसा न्ही झोन जे झोन थंयच मातसो ह्या खेपे इश्यू जालो। तो इश्यू कित्याक जाला, तो आमचो होच न्ही मिटर रिडर तो BLO ड्युटी आसा आनी लास्ट फूल मंथ तांकां ऑन BLO ड्युटी म्हणजे रिविजन ऑफ इलेक्ट्रॉल कितें आशिल्लें फूल मंथ ते सामकें हेजेर उरले मामलेदार ऑफिसान। सो ताका लागून ते 30-35 डेज जाता न्ही ते ऑलमोस्ट 65 to 70 डेज जाले फक्त जांबावली झोनाक लागून। तितून कितें अशें पयशे चड येवपाचे या खंय तरी स्कीम जी आसा तितून कितें अशें हेराफेरी करपाचें कितें? ना तशें कांय ना भितर इवन 70 डेज जाले एकदां अशें आमचे 30-35 डेजान बिलां वता ह्याच खेपे बिकॉज ऑफ ते BLO ड्युटी आशिल्ल्या कारणान तो मिटर रिडर BLO ड्युटी आशिल्लो आनी इवन आतां हांवें रिपोर्ट केला हायर ऑथॉरिटीजान की ते BLO ड्युटी आसा आनी अशें इफेक्ट जाता। इवन PWD मिनिस्टरान सांगला की 35 डेजा भितर 30 डेज काडा म्हणून ते 65 to 70 डेज ताका लागून जाल्ले 1 मंथ फूल ते मामलेदार ऑफिसान जाल्ले। आतां कितले अशे मिटर रिडरा ऑफिस आया आनी कितले वर्किंग आनी कितले अशे सीक आहा? तेणें एक म्हणल्या की सगळे सीक लीव घेतात, खंय ते बरे नात थोडे अशें। आतां कितें आसा आमचे प्रत्येक मिटर रिडरा ऑलमोस्ट 1000 सुमार बिलींग पडटा आनी 1000 बिलींग 50 बिलींग पर डे धरिता 20 डेज एक मिटर रिडर घालता प्लस संडे बी काडून आनी सपोज BLOची ड्युटी आसा मॅक्झिमम 35 to 40 डेजा भितर आमचे बसता BLO ड्युटी आसता मिटर रिडर। आतां लास्ट टायम कितें जालें 1 मंथ फूल ते मामलेदार ऑफिसान रिविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल आशिल्लें थंय उरले ताका लागून ते 30 डेज एड जाले 35 डेज ताका लागून तो झोन आसा न्ही त्या मिटर रिडराचो स्पेसिफिकली हो जांबावलेचो ते 65 to 70 डेज जाले। पूण हितून बिलींग एमावंट आसा न्ही तितून कॅल्क्युलेशन वायज तितून कांय फरक पडना। बिल सेम येता, बिल सेम हे जाता आनी हे फक्त ह्या म्हयन्याकूच जाला। नेक्स्ट ताका ते परत स्ट्रीमलायन तशेंच जातले विदीन 33 to 35 डेज। गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान गौरी सतरकार।